मिटींग जाली, यांच्याकडे डिस्कशन जालें बस स्टँडा बद्दल पेडण्यांच्या. त्या हातून आमी जे पॉयंट काडिल्ले अरावंड 38 पॉयंट्स काडिल्ले आमी. त्या 38 पॉयंट्सांक आमी ताका प्रत्येक पॉयंट जो काडिल्लो वेगळ्या वेगळ्या जे कंप्लिशन ऑफ वेगळे वेगळे हें आसा तांचे त्या पॉयंटाक तांच्यांनी आमकां 15 दीस, 8 दीस, 2 म्हयने, 3 म्हयने आमी विचारून सांगतात अशें करून तांच्यांनी सांगिल्लें आसा. सो तें कंप्लिशन केन्ना जातलें ते बस स्टँडाचें ते कांयच सांगूं शकनात. सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे तांच्यांनी जें आज उद्घाटन केलें ताजे बद्दल कांयच दिना आनी आतां बशी थंय चालू जाल्ल्यो आसात. कितें प्रॉब्लेम फाल्यां जालो, कितें पडलें थंय, मोडलें, कोणाचेर पडलें जाल्यार ताका कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतलो तें कांयच येना. आनी आज आमकां मिनिस्टरान सांगिल्लें की इन्स्पेक्शन करा तांचे कडेन पॉयंट्स की आमी जे 39 पॉयंट्स काडले तातूंत सगळे इनकम्प्लीट मेळ्ळा. एकूय पॉयंट तांचे कडेन कंप्लीट म्हणटा तो नाच. प्रॉब्लेम्स आत्ताच लोकांच्या मुखार मांडलेले असतात. KTC डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, रोड डिपार्टमेंट, वॉटर डिपार्टमेंट सगळ्यांचे प्रॉब्लेम्स असतात. ते सगळे जर सॉर्ट आउट करतलो ॲटलिस्ट 2 ते 3 महिन्याच्या भितर जावं शकतात इफ इट इज एक्सपेडायटेड.